फकत मटकोच कित्याक ड्रग्स आणि शिंदळकी कायदेशीर करात आणि मायकल लोबोक त्यांचो मंत्री करात। सरकाराची येणावळ वाडोवपा खातीर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन मटको कायदेशीर करचो आणि कॅसिनो बोटी हाडची म्हूण सुचयले। तेचेर आम आदमी पार्टी अशा खर उतरांनी तुटून पडल्या। दुसरे वटेन हाचे आड आंदोलन सुरू करपाची शिटकावणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीन दिल्या। गोयची अर्थव्यवस्था कोसळ्ळ्या ती जाग्यार घालचे खातीर भाजपाचो मंत्री मायकल लोबोन केल्ल्या सुचोवण्यांची बातमी गोवा 365 दाखयल्ली। मायकलान मांडवींतल्यो 6 कॅसिनो बोटी दुसरे कडेन व्हरपाक विरोध केल्लो। तेचे बदला शापोरा आनी जुवारी न्हंयांनी आनीक कॅसिनो बोटी हाडच्यो आनी मोपा विमानतळाचेर व्हडलो कॅसिनो झोन उबो करचो असो प्रस्तावय मांडिल्लो। ते भायर मटको कायदेशीर करून तेचेर 12% GST लावचो अशेंय सुचयिल्लें। एका फेसबुकारच फकत 21 वरां भितर 15,000 वयर लोकांनी ही बातमी पळयली। सुमार 90 लोकांनी शेअर केली जाल्यार लागीं 140 लोकांनी कमेंट केले, दादले आनी बायलांनी। तेतूंतले एकानूय मायकल लोबोच्या प्रस्तावाक तेंको दिलो ना। दुसरे वटेन आप आनी राष्ट्रवादीनय मायकलाक सोडलो ना। पळयात। मायकल लोबो कितें सांगता, आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन पयशे ना म्हणून तो कितें करता, आतां कजिनो खंय शापोरा रिवरान तो हाडून करता आनी जुवारी रिवरान हाडून करता। शिवोले मतदारसंघात तो जेटी बांदपाचो फाटल्या दिसांनी कोणी प्रयत्न केल्लो, एक्स MLAन प्रयत्न केल्लो, आमचो मांद्रेकारान प्रयत्न केल्लो, तांकां आमी आंदोलन केल्लें आनी थंय जेटी बांदपाचें बंद केल्लें। आमकां खबर आसली थंय जेटी येतली म्हणून। आतां मायकल कितें करता, आतां एक गुणो मारून पळयता, हांगा कोण उठ्ठा काय लोक काय ना। मायकलाक सांगूंक करता, गोवा हे जुगार अड्डो तूं करूं नाका, तूं मटको हो लिगलायज जो करता म्हणटा न्हू, हे खरोखरच भुरग्यांचें भवितव्य, आमच्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांचें भवितव्य हे जुगार अड्डो जातलो। ताका लागून मायकलाक हांव परत रिक्वेस्ट करता, हे जे तूं कितें सांगलेलें आहा न्हू, कजिनो जे आमचे शिवोले नदीन हाडटा आनी जुवारीन जे हाडटा न्हू, ताबडतोब बंद करपाचें, नाल्यार आमकां खंय तरी रस्त्यार देंवपाचो भाग पडटलो। तांचे कडेन सरकार चलोवपाक कॅपॅसिटी ना। जर ते रेवेन्यू आनी इकॉनॉमी वाडोवंक सोदतात जाल्यार फक्त तांकां कॅसिनो याद जाता। आनी जर मायकल लोबो म्हणटा की आतां मटकाय लिगलायज करुया, हांव म्हणटा तुमी मटकाच न्ही, ड्रग्सूय लिगलायज करात, प्रॉस्टिट्युशनूय लिगलायज करात। आनी आमी डिमांड करता की मायकल लोबोक गॅमलिंग, ड्रग्स अँड प्रॉस्टिट्युशन मिनिस्टर ऑफ गोवा डिक्लेअर करात म्हणून। आनी कांयच उरिल्लें ना। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी यशवंत परब